आयज आमच्या काकीकडे कितें कितें आहा पळय तें बांगडो, पापलेट, सुंगटां आनी जे डीश आसा ओ माय गॉड पळय हे खावंक ते खावंक जाता म्हाका हांगा येयले पळय ही सांगता सगळें खा म्हणटा पळय आनी ग्रीन चिकन खंय ओके आम्ही परत एकदा येयलेले आसा आमच्या फेवरेट स्टॉलाचेर दॅट इज कॉल्ड यो खा दया काकीकडे आयजूय तशीच स्मायल पळय एज युजल सो क्यूट आणि आयज तू म्हाका कितें स्पेशल दितले आयज हांव तुका नीर डोसा विथ चिकन सुका अरे वा आणि ऑइल फ्री ऑइल फ्री हो हा oil free. वय हो 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 डोसाय दवरता म्हणजे तू वा नीर डोसा आणि दिस इज चिकन सुका चिकन सुका ग्रीन चिकन येस ओके ओके हॉट अँड स्पायसी हॉट अँड स्पायसी असता आणि हेतून तुका जाय जाल्यार ऑप्शनूय आहा कोणाक स्पायसी नाका जाल्यार तेंय करूं येता तशेंय आहा द नेम ऑफ द चिकन इज हॉट अँड स्पायसी हॉट अँड स्पायसी इज ग्रीन चिकन ओके ओके बरें एक एक दीस असतले चिकन सुका दुसरे दुसरे कितें असतले ओके पोळे हा पोळे आणि तुका जाय जाल्यार ऑप्शन आहा हय परोटाय आहा ब्रेडूय आहा पोळी आहा पोळी आहा हय पण म्हाका जाय आसलो पोळो इतलो तेप जाला आनी पोळो खाल्ल्यार कोण तरी गेलो अडकून वय ताका बिलकुल तेल ना कांयच तेल ना पळय गायज फकाणां करिना तुमकां आवय तुमी खरें सांगता तुमकां कोणी तुमी हेल्थ कॉन्शियस आसा आनी तुमकां तर जाय आनी ते ऑयल बील चड तुमकां आवडना जाल्यार दिस इज द रायट प्लेस गायज खरें तुमकां सांगता ओके पळयात आनी हे हायवेर आसा मोस्ट ऑफ द पीपल गायज म्हाका खूबदां तुमी विचारता की हे लोकेशन कितें एक्चुअली तुमकां खरें सांगता गायज जे कोणी तुमी परवरसून येता स्ट्रेट सालिगांव रोडाक येयलो न्हू काय हांगासर जे चौगम रोड आसा पुलीस स्टेशन आहा थंय काडून स्ट्रेट फुडें वचूंक जाय तूं फुडें गेले काय ना तुमकां सारखे एचपी घेतो पेट्रोल पंप आहा तो एचपी पेट्रोल पंपाचे ऍटलिस्ट एक 150 मिटरा पयलीं तेंचो स्टॉल आसा आनी यो खा म्हणून तेच्या स्टॉलाचें नांव आनी ते बॅनर मारलेलो आसा भोंवतय आनी हांगासर फूल शेतां सगळी तुमी पळोवंक शकता पळय ओके सो ओ हो हो वाव पोळो पळया काय बरो काडला तेणी तो चरचरीत सारको अशें आसूंक जाय आनी जे रूच सोडल्यात ह्यान आतां आवय 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 आता खा आहा आणि हे चिकन हाव काय तुमकां खरें सांगता तुमकां हांगासर चाव बीन जाय पडली न्हू जाल्यार हांगा बिस्किटी आहा पळय दुसरे दुसरे तरेच्यो आनी आमी हांगासर येतात हे खातात सगळे आनी चल्ले हाली आमचे कोण सबस्क्रायबर बीन येयल्लेले हय खूप जाण येतात येयल्या न्हू हय येता येता गायज हांव सांगता पळय ती डीश खावपाक वचनाका तिचे कडेन ऑलमोस्ट सगळ्याक आसा आतां पळय तुमी डोसा आहा म्हणून तुमकां कोणाक खबर आसलो ना म्हाका खूब खबर नासलो पण आयज हांव जेन्ना येयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळो की नील डोसाय आहा म्हणून पळय फूल पावर सारको आनी इतलो म्हाका तुका खरें सांगू काकी जे पोळे असता पळय थोडे जाण दाट काडटा पळय म्हाका ते दाट आवडना म्हाका आवडना दाट हे पातळ पळय तुमकां फकाणां दाखयता पळय हे पळय हे जे फोडून अशें तोडून खावपाक जी फील येता खबर आसा दॅट इज अलग सो गायज ऑन द ब्युटिफूल स्पॉट पळया तुमी आनी जे डीश आसा ओ माय गॉड पळया काय बरी आहा पळय ती म्हाका एक सांग हे करपाक कितलो टायम लागता आतां कोणी कस्टमर येयलो घाई नासता आतां पळय तुमकां खरें सांगता 5 मिनटान केले तेणी हांव म्हाजें सांगता फटाफट केल्यान दिले म्हाका तेणी आतां बरें गरमाक गरम सारको खातलो फूल पावर सांग मगे परोटाय आसा पोळी आसा पावूय आसा सगळे व्हरायटी आसा ओके चला हांव आतां चल्लो खावपाक ओके सो गायज तुमी पळोवंक शकता फर्स्ट ट्राय पोळो आनी ग्रीन चिकन खंय ओके माय गुडनस हो आतां आनी एक दीस जालो म्हाजो फेवरेट कित्याक जाणां तुमकां खरें सांगता बिकॉज ऑफ पोळे हा तू ट्राय करतले पोळो ट्राय कर यो घे कर यो म्हाका ती सुंगटां खायसर जॅम पडची ना आतां
आणि काढू एक वळो. राम घे सांगता तुका जाय जाल्यार. सो गायस हांवें एका बरो डीप केल्लो आसा. यम्मी गायस. बरो आहा न्हू डिश. गायस तुमकां खरें सांगून तुम्ही तर हे चिकन पोळयेन खाल्ल्याच आसतले, पावन खाल्ल्याच आसतले. तुमकां पोळ्यान खावपाक जाय जाल्यार हांगासर येवचें. हांवें पावांनी खावंक नासलें आनी पोळयेनूय खावंक नासलें. हांव फर्स्ट टायम ट्राय करता ही डीश. कितें आसता जाणा आपणाच्या स्टॉलाची एक स्पेशालिटी आसता. जशी आमची सायडीचे स्टॉल आसा अटालास तेजेर स्पेशल डिशी आसता. तशेंच आमचे यो खाचेर सेपरेट आहा. ओके आणि हे पळया गायस सुंगटां आ हा 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 माशाअल्लाह टू गुड नो. यम्मी सारखी. सो गायज पयात रूच काढात गायज रूच काढात आणि हांव काय बरें पयात हे शेताच्या विवा वांगडा बसोन हे चिकन आणि पोळो खाता. हा वयस पयात गायज. सो गायस कितेंय सांगा हे बारीक बारीक आमचे जे स्टॉल आसता खबर आसा तेंकां न्हू करपाची पद्दत अलग आसता आनी एवरी सगळे तरेचे बाबडे डिश करताय पळय. गरम गरम पोळो येयलो आनी फूल पावर सर्व. वा आणि पय आता गरम गरम तिने म्हाका फ्राय करून दिला. हा वयस पयात कुरकुरीत सारको. अवी आपणाचे बरे घेऊन बसला पोळे न्हू रे अवी. तू काय ना आणि हांव हे पय सुंगटां खाता. पळय हे खावंक ते खावंक जाता म्हाका हांगा येयले पळय ही सांगता सगळे खा म्हणटा पळय. हे आपणाचे हेतून ना चंद्रार. तुम्ही पळोवं शकता आयज आमचे काकी कडेन कितें कितें आहा पळय तें बांगडो पापलेट सुंगटां आणि खूप कितें कितें आहा. अजून येवचें ना. आता मागीर एक एकदा कितें मेळटा पळय ते घेवन येता. नाजाल्यार मागीर आफ्टर द गणेश ओके आफ्टर द गणेश तुका किंग फिश बीन सगळे आसतले. सगळे आसता. पण white सध्या popcorn आसता. सध्या आता आसा म्हणटा ते पापलेट आसा बांगडो आसा आणि सुंगटां आसा. आता म्हाका एक सांग हे जे नुस्तें आता तुवें दाखयला पळय म्हाका हे तू कितें म्हणून दिता फ्राय करून दिता कितें फ्राय फ्राय न्हू crispy फ्राय आणि हेतून सुंगटान कसली ग्रेवीन करून जाय तेय करून दिता तू म्हणजे अशे कसले मसाला. ना सगळी क्रिस्पी फ्राय आसता म्हणजे चडशे क्रिस्पी फ्राय. चडशा कस्टमरांक क्रिस्पी फ्रायच आवडटा. ओके आणि बांगडो बरो भरलेलो आसता भाजलेलो बीन तशें. बोललेलो करिना. ओके रेशाड मसालो भायले हेका लायक ना आमचे क्रिस्पी फ्रायच आसता. ओके ओके हे पळोवं क्रिस्पी रवा शकता फ्राय तवा फ्राय. फुल पॉवर सारखे. A few moments later. तुमकां म्हणूंक सोदता आयज आमी गेल्लेली ह्यो खास स्टॉलाचेर. इट वॉज रियली अमेझींग आनी ती दया काकी जी आसा ती इतले डिशीस हाडटा हांवें केन्ना पळोवंक नासलेले तितले तिचे कडेन डिशीस आसा. तुमी गायज पर्सनली थंय वयचें आनी हे सगळे डिशीस ट्राय करचे कित्याक असले युनीक डिशीस मेळपाक मुश्कील आनी ते बीन इतले कमी रेटीन आनी इतली जास्त क्वॉन्टिटी. ओके आनी तशेंच सायडीक तिच्या आनी एक स्टॉल आसा अटालास म्हणून थंय वचून तुमी थंयसरलें जेवण खावं शकता. बरें बरें थंय आसता फूड डिशेस. सो गायज आनी एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता केन्नाय तुमी पयलां आसतलें यू नो जे हेटर्स जे आमचे स्पेशली जे हेटर्स आसता पळय तांकां मॅसेज. ओके मोस्ट ऑफ द टायम तुमी पयलां आसतलें यू नो ग्रुपान एका धाकटुल्या स्टॉलाचेर न्हू ग्रुपान 4-5 जाण ग्रुपान वयता एका स्टॉलाचेर आनी तेजे कडेन न्हू खावपाक बसता. पण जो ट्रॅव्हलिंग करता पळय येता वयता जेन्ना जे लोक आसता पळय ते पळयता स्टॉलांचेर अरे बाप रे म्हणटा कितली गर्दी रे कितले लाखांनी जोडटा आसतली दया काकी जावं वाटाला आमची कितली जोडटा आसतली सारकें न्हू. बट गायज जेन्ना हांव थंय गेलो ते दोनी स्टॉलाचेर वचून हांव मदीं बसलो खावपाक तेन्ना हांवें कस्टमर पयले येता पळय ते आनी ते कस्टमर कितें करतात पळय ते तुमकां सांगता. एक डिश 4 जाण येयल्या न्हू 4 समज एक भिंगटाकार येयल्या 4 जाण बसल्या. ओके आनी ते कितें करता एक मॅगी ऑर्डर मारता. ओके 40, 50, 60 रुपीसाची मॅगी वॉट एवर इट इज आनी ती मॅगी ते एका प्लेटीन 4 चमचे घेवन 4 जाण खातात आनी आवाज व्हडलो हा 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 करून आनी येता वयता लोक समजता दया काकी आनी बाबडी ती करोडांनी जोडटा म्हणून. सो गायज हें कितें आहा पळय तें ही जी मेंटॅलिटी आसा ती पयस दवरा आनी जाता तितल्या प्रमाणान मॅक्झिमम प्रमाणान आमचे जे गोंयकार नीज गोंयकार आसा तांकां सपोर्ट करा. काकी भशेन अटाला भशेन हिंकां सपोर्ट करा. हेंच्या बारीक स्टॉलाचेर वचून एक दीस पळय कशें कितें जाता पळय तें जेवण कशें कितें आसता मनीसपण कशें कितें आसता क्वॉन्टिटी कितली दिता ती पयशे इतले हे घेता क्वॉन्टिटी इतली दिता
आसूं म्हणटा ती भुरगीं आमची म्हणटा सगळीं म्हाकाय आपणाचो पूत म्हणटा हांव पयशे दिवंक वयता ती म्हाका म्हणटा नाका रे बा पुता कडल्यान आपूण घेवया म्हणटा दोगांय दया काकी आनी आमची दादा दोनूय सारकी ओके सो प्लीज तुम्ही वचा सपोर्ट करा तिका यू नो कितें करता ती पळया डिफरंट टायप ऑफ डिशीज हताला कडेन बरे बरे डिशीज आसा सुंगटांचे डिफरंट टायप ऑफ कटलेट आहा आनी कितें कितें बीफ आसा तशेंच दया काकी कडेन सगळे वेज आयटम आसा नॉन वेज आयटम आसा अलग अलग मॅगीज आसा सो प्लीज वचून ट्राय करा ओके आनी आमच्या चॅनलाचेर जर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका तुम्ही कोणी म्हाका आपणाच्या स्टॉलाचेर आफोवंक सोदता जाल्यार म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी आहा मस्तीखोर गोवन्स आनी नाल्यार अविनेश बिग बॉय टॉयज खंयसरूय तुम्ही म्हाका मॅसेज करून इनवायट करूं शकता बाय बाय